जवळ 2.5 वर्ष झाली तुमकां 2 मेमोरेंडम दिले आमी हाफ सॅलरी चालू आसा तुमकां खबर आसा परिस्थिती कितें मायनींग बेल्टान आमच्या भितरले गोंया भायल्यान तुका अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जाय कितें करपाचें आमी आतां इलेक्शन ऑलमोस्ट पावलें परत कोड ऑफ कंडक्ट आश्वासनां कितें म्हणजे कांयच कळना गव्हर्मेंटाची पॉलिसी मायनिंग कॉर्पोरेशन फुल फ्लेज सोल्युशन त्यांचे सॅलरीचे प्रोविजन जातलें आयक सांगता तुका हांव मायनिंग आयक म्हाका मरे फटींग उलोवपाक जायना हांव तुका बेस्ताच उतरां सांगून वयतलो की मायनिंग कॉर्पोरेशन जाल्यार सगळ्यांक हांव सॅलरी दितलो म्हणून दीस इज नॉट सो मायनिंग कॉर्पोरेशन जावन जेन्ना हे जो आमचो लीज आमी दितले पळय न्हू रे डेफिनेटली आमी ताका कन्सिडर करूंक आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म केले आमी मायनिंग लिजीस ज्यो आमकां ऑप्शन करपाक मेळटले पळय न्ही तितल्यो ऑलरेडी सर्वे केल्यो वी आर नेक्स्ट मंथ आमी मायनिंग ऑप्शन्स करता लिजीस ऑप्शन करता तिसरी गजाल आमी ह्या कंपनीक सरळ सांगला तुमी कोट करा जी ऑप्शन्स लिजीस घेवपाक जाय तुमी घेया आनी तुमी कंटिन्यू करा तिसरी गजाल आमी आत्ताच्या गायडलायनी प्रमाणे तांकां सांगला तुमच्या कडेन जितको ओर आहा खंयसर जो तुमी ऑप्शन करपा आमी ऑप्शन करपाक शकता आनी 12A प्रमाणे तुमी ऑप्शन करपाक शकता हाजें लिस्ट दिया आमी तुमकां बिजनेस करपाक परमीट करता जेणे करून मायनिंग लिजीसच्या भायर जें कितें आसा तुमच्या म्हणजे जुनी कोणी पयली लँड घेतलेली तेच्या भायर ओवर पडलेलो आहा आमकां छोटी एक्टिविटी चालू उरपाक जाय ताच्या खातीर तुमी तेजें लिस्ट सबमीट करा आनी तेजें ऑप्शन करा आमी तुमकां परमीट करता आनी वर्कर जे तुमच्या कडेन आसा ओके हाका तुमी मेंटेन करपाक जाय कंडिशन ती आसा आमची ऑल दो कंडिशन आमी कित्याक दिता तुमकां जाल्यार फक्त आमचे वर्कर जे आसा तांकां तुमी मेंटेन करपाचें फूल सेट कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हे जातलें आमी अपेक्षा धरूं शकता हांव तुका एक सांगता हांव डे 1 बेसिसचेर आतां नवीन तुज्या म्हायती खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान नवीन डंप पॉलिसी हँडल करपा खातीर रिसंटली 8 दिसाच्या पयलीं काडल्या आमी तांकां परत आपोवन हाडून सांगला की आतां तशें आमी ह्या पॉलिसीच्या प्रमाणे ओवर उखलपा खातीर दिता तुमकां आउटसायड द लिजीस बट ऑल दो आमच्या वर्करा खातीर तुमी रिलीफ दिवपाक जाय लोक ना तेंचे हांव कंप्लेट करता मरे कशा सांगता हांव बाकीच्यांक सांगपाक खूब सोंपें वॉट एवर द थिंग्स रिव्यू रीट पिटिशन घेतलेलो पळय न्ही रे कोणी घातलेलो हांवेनूच मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायल केल्लो नो डावट आतां सुप्रीम कोर्टान जर ते भायर उडयले जाल्यार ताका हांव कितें करतलो सुप्रीम कोर्टान केस कोणी घातली ताका केन्ना एक दीस 6 जाणां घेवन इतरोंक गेले कोण गेलो इतरो रिव्यू रीट पिटिशन घालपी हांव आतां रिव्यू रीट पिटिशन परत आसा तशें कशा परत तिणें आतां तिसरी केस फायल केली पळय न्ही रे मायनिंगाचेर तिसरी कॉर्पोरेशनाचेरूय तेणी केस फायल केली मागीर तेंच्या वयल्या तेजें म्हणणें कितें खबर आहा तर तुका बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटी चालू करूंक सोदता त्योय बंद करपाक सोदतात कांय जाण तेजेर कोण इतरूंक वचना माय इंटेंशन इज व्हेरी क्लियर हांव तुका परत सांगता मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म करून उरलेल्यो मायनींग 86 मायनी अजूनय आमकां ऑप्शन करूंक मेळना कारण तेजी अजूनय सुप्रीम कोर्टान 96ची केस आसा ही आयची आनी दुसरी न्ही मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो फाटल्या 15 दिसाच्या पयलीं ओके ताजो कन्सेंट सायन जावन येवपा जाय गव्हर्नरा कडल्यान तो आयला